फिरगोजीची गौलीक सभा नव्यान स्थापचे खातीर मागणे. सर्गीच्या बापा तुवें Zorwes poramo kareya, tasadir vasuya, todir koro, amshetaro, takawakaruya, akit predustok nososar, kasyahatar dasar. Usus porvo, kol dorie, kanes kolunaya. Sorves poramo kareya, tasadir vasuya, todir koro, amshetaro. Sorves poramo kareya, tasadir vasuya, todir koro, amshetaro, takawakaruya. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. इश्टानो, आयज आमी सगळीं वेगवेगळी सुवातेक तावन वेगवेगळी आमी सगळीं मनशां वेगवेगळी मागणी गरजो घेवन ही एके सुवातेर आयल्या. देवाक दिनवासूं, देवाक आर्गां दिवन खेरीत भाशेन ताच्या चाकरा बागेवन नातुनीक लागून आमची मागणी ताचे सुरशी घालता आनी देव ती आमच्या आयकता. वेगळी जावं पूण होच देव आमकां एक सारकी पडयता, कित्याक आमी ताची भुरगीं. आनी एकवट कुणायतले समोरमणेन आमी वांटो घेता आसतना खेरीत भाशेन आयज देव आमकां उगडास करता. सगळीं आमी क्रिस्तान एक, जावं वेगवेगळी भास उलोवपी जावं वेगवेगळे सुवाता वेले जावं वेगवेगळी स्वभावाची जावं, पूण देव आमकां एक करता क्रिस्तांव. आनी ह्याच पासत हो एकवट आमी हांगासर पुणायता. देवाक आमी आर्गां दिवया. आमची मागणी गरजो घेवन आयल्यान ती बागेवन नातुनीच्या हातान घालूया आनी ही समोरमणेन फावो ती बरी वांटो घेवचे खातीर आमकां तयार करुया. जायते फावटी एकवट बांदून हाडचे सुवातेर आमी घोडी एकमोडी कशी जियेल्या. हांव एकलोच, म्हाका आनी कोण लागोना असलो स्वभाव घेवन घोडी हांव जियेला जायत. जो देव आमचे लागीं मागता एकवटान जिवंक हांवें त्या आपोवण्यांक कान दिवंक ना जायत. देवा लागीं बोगसणे मागुया आनी कालतिकायेन म्हणुया, हांव पाकी सोरपुतार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजो सगळें हांव चारून सांगता, मनांत चिंतून तोंडान चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सकवान उडय सगळ्या विरोधांक आनी भोगतांक. आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Krista
आमची इंतेसांवां देवा मुखार आमी घालुया. हे मिसाचे इंतेसांव देवा कारगां दिवन भेटयता. लग्नाचो रुपया उत्सव मनयतले एंटनी आनी एस्मेराल्दा फेर्नांडीस तांचे पासत आमी मागुया. तांच्या कुटुंबा पासत आमी मागुया. तांच्या ह्या लग्नीक जिविताचे देवान आपलो आशिर्वाद घालूंक मागुया. तेच भाशेन आमी आमच्यो गरजो घेवन आयल्यान आमचे हुस्के जावं कोण पिडीन भलायकी सोदता, नोकरी सोदता, भुरग्याचे देण्याक आशेता, जिविताची सांगाती सोदता, वेगवेगळी आपली घराची आपल्या जिविताची प्रश्न घेवन आयल्यान जी एके पावटी कोणाक सांगूंक जायना म्हूण आमी ती देवाक सांगता. ह्या वेळार सगळीं आमचे हुस्के कोती गरजो इंतेसांवां देवा बागेवन आंदोनीच्या हातान घालून देवाक आमी उबारुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा सासनाच्या देवा तुवें पादवाच्या बागेवन आंदोनी कोऱ्या बावार्थाचो शार प्रसंग आनी गोरजेक दाग आसल्यांचो तीर आसलो करून दिलो. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकून आनी सगल्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळूं. आनी तेच भाशेन एंटनी आनी एस्मेराल्दा तुज्या चाकरांक जी आपलो लग्नाची 25 वर्सां समरमतात तांचो प्रिती मोग ओदीक निर्मळ कर आनी वाडय. आमच्या सोम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता हांव वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता राजवट चलयता सासनाच्या सासनान. आमेन. बागेवन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणांनो, आमी सोबात जावन आसुनूय क्रिस्ताच्या एकवटान आमी एकूच कूड आनी जोण एकलो एकामेकाचो सांदो. देवान जोण एकल्यान दिल्ले खेरीत कुरपे प्रमाणे आमचे सगळे वेगवेगळी देणी आसात. देवाचो संदेश दिवचो जाल्यार आपल्या भावार्थाच्या मापा प्रमाणे ताचो उपेग करचो. कारबाराचो जाल्यार तो बरो कारबारी जावचो. शिकोवपाचो जाल्यार हुशारकायेन शिकोवचें. शिटकावणेचें जाल्यार बरे भाशेन शिटकावचें. दोम-दाम दिवपाचें जाल्यार ते उदारपणीन दिवचें. अधिकारांनी आपलो अधिकार जोतायेन चलोवचो. दोयाल कोन्यो कोत्तोल्यांनो त्यो हास्त्या तोंडान करच्यो. तुमचो मोग दोंग नासलेलो जावन दी. वायटाचो द्वेस धरून बरें तें करात. बाबा भयणीच्या मोयपासान एकामेकाची आपुरबाय करात. आपणा परस एकामेकाक उखलून दवरात. सुडसुडायेन बेसार मायेन नासतना आत्म्याचे उर्बेन सोम्याची सेवा करात. बोरवांसो धरून खुशाल जायात. पोस्टा दोगदांनी थीर रावात. थामो नासतना मागणें करात. देवाचे पोरचेक खुशाल जायात. पोस्टा दोगदांनी थीर रावात. थामो नासतना मागणें करात. देवाचे पोरचे मोदें कोण गोरजेक सांपडला जाल्यार ताका पावात. पोरक्यांक तुमगेर बरे भाशेन घेयात. तुमकां दुमाळो दितोल्यांचेर आशिर्वाद होय आशिर्वाद न्हय शिराप. खुशाल आसलोल्यां बरोबर खुशाल जायात. दुखेस आसलोल्यां बरोबर दुखेस जायात. तुमचे मोदें एक चिकनाची जायात. उंच तकलेची जावं नाका पूण गरीब धाकट्यांक लोकां बरोबर खोरे इश्टागत चलात. देवाचे उतोरे. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. सर्वेस्परा तुज्या गोपान म्हजो आत्मो शांतीन समाल. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्परा तुज्या गोपान म्हजो आत्मो शांतीन समाल. सर्वेस्परा म्हज्या काळजान गोड म्हणल्यार ना. म्हज्या दोळ्यांनी वडविकेची आशाय ना. वडविकीचो रस्तो हांवें दवरलो ना. म्हजो हात पावना तसल्यो व्हड व्हड वस्तू हांव आशेना. जबाब.
सर्वेस्पराक तुज्या कोपान म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. म्हजें कालीस हांवें थोंड आनी शांत करून दवरलां. जशें दूद सोडलेलें भुरगें आपल्या आवयच्या उस्तक्यार, तसल्या सुपुल्ल्या भुरग्या सारकें जालां म्हजें कालीस. जबाब सर्वेस्पराक तुज्या कोपान म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव इस्रायेला, आतां आनी सदांकाल. जबाब सर्वेस्पराक तुज्या कोपान म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. शिवर्तमानाक आमची कालचां मनां तयार करूंक उबी रावया. सर्वेस्पराक सुसुसु, सर्वेस्पराक सुसुसु, सर्वेस्पराक सुसुसु, सर्वेस्पराक सुसुसु. कश्टवतल्यानूय तुमी, बार वतल्यानूय तुमी म्हजीशी येयात सगलीं, आनी हांव एकलो सगल्यांक तुमकां शांती समाधान दितां. सर्वेस्पराक सुसुसु, सर्वेस्पराक सुसुसु, सर्वेस्पराक सुसुसु, सर्वेस्पराक सुसुसु. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमिया. बरोबर जेवणाक बसलोल्यांतल्या कोण एकल्यान जेजूक म्हणलें, देवाच्या राज्यांत जेवणाक बसत तो सुभागी. पूण ताणें ताका सांगलें, कोण एकल्या मनशान एक व्हडलें रात जेवण केल्लें आनी जायत्या लोकांक आपयलो. येयात, सगळें तयार जालां अशें आपयल्यांक वचून सांगूंक जेवणाचो वगोत जातूच ताणें आपल्या चाकरांक धाडलो. पूण सगळें एक सारकें निवां दिवंक लागलें. एकल्यान म्हणलें, हांवें बाट विंगतें घेतलां, तें म्हाका वचून पळोवंक जाय, देखून म्हाका बोगोस म्हूण उपकार मागता. दुसऱ्यान म्हणलें, हांवें पाड्यांचीं 5 जोतां विंगतीं घेतल्यान तीं तपासूंक वेता, देखून म्हजें वायट धोरी नाका म्हूण उपकार मागता. तिसऱ्यान म्हणलें, हांव लग्न जालां म्हणटूच म्हाका येवंक जायना. ह्या सगळ्या चाकरांक परत येवन आपल्या दोनया कोडीत केलें. तेन्ना जीव पिंडोडून घोरकारान आपल्या चाकरांक सांगलें, नगराच्या वाटा तिट्यांनी वेगीं वच आनी गोरिबांक, पांगड्यांक, कुड्ड्यांक आनी तोंट्यांक हांगा घेवन ये. मागीर चाकरान म्हणलें, दोनया तुवें कोर म्हणलोलें तें केलें, तोरी आसतना आनिकूय सुवात आसा. आनी दोनयान चाकरांक सांगलें, रस्त्यांनी आनी ओडपांनी वच आनी म्हजें घर भरता तशें लोकांक भितर येवंक बोड कर. आपयलोल्या भितरलो एकलो तरी म्हजें जेवण चाखूंक पावचो ना म्हूण हांव तुमकां सांगतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्त. इश्टानो, ही एक काल्पनीक कथा, एक बेश्टी काणी एका कुजनाची. कुजन रांदता. आतां ही सारकी काणी न्ही, पूण ही काणी बरो संदेश दिता. एक दीस खंय कुजनान ताराव घेतलो. सदांच म्हजो दोनी रांदता, आयज कुजनान ताराव घेतलो, खंय हांव रांदतां आनी दोनयांक दितां. असलीं कुजनां आसलोलीं जाल्यार सगलीं खुशाल जावपाचीं घरांत बेश्टें जेवण मेळटा तसलें. पूण ही बेश्टी काणी, काल्पनीक काणी. तर हे कुजनान खंय ताराव घेतलो, चल हांव आयज म्हज्या दोनयांक रांदून दितलें. आनीक कुजनान ताराव घेतलो, बरोच एक प्रात करता. कसलो प्रात करूं विचारांत पडलें. कांदो आसा. हे कांदो नाका, तो कांदो घातल्यार चड रडयता कांदो. मिरसांग आसलोली थंयसर, हे मिरसांग घातल्यार चड उलोवप पेट्टलो. आनी कितें आसा, जिरें आसा, मातशें कोडू जायत, आनी कितें आसा, आनी कितें आसा, हें करून
ताका थारावूच ताका डिसायडूच करूंक जायना जालें कसलो प्रात करचो तो कुण्ण्याकूय कुण्णे ताका खंय बेजार येयले कुजीन आजून देखून डिसायड करता म्हणून कुण्ण्यान कितें केलें आपणें घेतलें हातान चल कांदो आसलो तो काडलो टोमाट आसलें तें काडलें जिरें इल्लें घातलें हळदी पिठो हें तें सगलें घालून मीठ बी इल्लें घालून एकूय प्रात तयार केलो आनी हो प्रात ही डीश तयार करून ताचो दोमूय कुजनान आनी आख्ख्या घराक पावलो आनी कुजीन पळोवंकूच उरलें कुण्ण्याक विचारूंक लागलें कशे भाशेन तुवें हो प्रात तयार केलो आनी आजून देखून डिसायड करता कसलो प्रात करचो तो आनी तेन्ना खंय कुण्ण्यान हे कुजनाक म्हणलें एकूच तुजी चूक जाली आनी ती म्हणल्यार तूं सगल्या वस्तूंची चूक काडूंक लागली प्रात आनी घोस्ताचो प्रात तयार जातलो जाल्यार एक वस्त घेवंक जायना पूण वेगवेगळ्यो वस्तू थोड्यो चड घालून हे भाशेन प्रात जाता आनी हे कुण्ण्यान खंय ह्या कुजनाक हो संदेश दिलो वेगवेगळ्यो वस्तू एक प्रात घोस्ताचो प्रात तयार करता इश्टानो ह्या काणयेचो संदेश म्हणटा तो कितेंय बरें करूंक जाय जाल्यार तें एकल्याच्यानूच करूंक जायना आमी पळयता जेवण देखून ही काणी सांगता आमकां वेगवेगळ्यो वस्तू एक घोस्ताचो प्रात करता वेगवेगळे नोट्स एक सोबीत सुंदर म्युजीक तयार करता आनी हेच भाशेन आयज आमकां हो संदेश देर इज ब्युटी इन डायवर्सिटी वेगळेपणान थंयसर सोबिताय आसा आनी ओदीक सोबिताय येता वेन देर इज युनिटी इन डायवर्सिटी वेगळेपणान एक मन आसा तें आनी हेच आयज बागयोन पावलू पयल्या वाचपान आमकां हो संदेश दिता बागयोन पावलू रोमकारांक बरयल्ली चिटी आमी जायते दीस वाचल्या आतां हें सुमोन निमाणी जायत आनी ह्या पासत शेवटाक आमी एके भाशेन पावता 12व्या आवेस्वरान पावल्या आनी थंयसर तो आतां तांकां शिटकावणी दिता आनी शिटकावणी दिता तेन्ना हो तो संदेश तांकां दिता तो म्हणटा आमी साबार जाण आसात वेगवेगळीं आसात पूण हे वेगवेगळीं एकपणान बदलता कोणाक लागून क्रिस्ताक लागून आमी वेगवेगळीं आसत पूण आमी सगळीं एक आनी क्रिस्ताक लागून आमी एक आनी त्या पासत तो तांकां सांगता वेगळेपण कशे भाशेन आमी सगळीं एक एक भाशेची एकल्याक एक भाशेचें देणी आनी तो आयच्या पयल्या वाचपांतूय सांगता जावं एकलो जोरी तर शिकोवपी आसत दुसरो कारबारी आसतलो दुसऱ्याक शिटकावणी दिवपी आसतली दुसरो उदार मनाचो आसतलो आनी हे भाशेन वेगवेगळ्याक वेगवेगळीं देणी पूण आमी सगळीं वेगळीं आसत पूण वेगळेपणान जिवंक आमकां आपोवंक ना वेगळीं आसात पूण एकवटान जिवंक आपयल्यान आनी एकवट कोण आमकां एकवटाच्या बांदपासान बांदून दवरता क्रिस्त आनी कसो न्हय फक्त आमी बावतिजमान क्रिस्ताची पाटलावदारां जाल्यात म्हणून न्ही ना द लॉजीक इज दर एकल्याच्या जिवितान तोच क्रिस्त आसा म्हज्या जिवितान तो क्रिस्त आसा जाल्यार तो क्रिस्त ताच्याय जिवितान आसा आनी हाकाच लागून हो क्रिस्त आमकां एक दवरता त्या पासत वेगळेपणान देखून एकवट कसो बांदून येतलो सगळीं आमी डिफरंट डायवर्सिटी आसा वेगवेगळीं देणी जाल्यार कशी एक जाता जेजू क्रिस्तान कशें जावंक शकता ह्या प्रश्नाक बागयोन पावलूय जबाब दिता पूण म्हाका उगडास आयलो सुश्मिता सेनाचो जेन्ना 1994 वर्सा मिस युनिवर्स जालें तें इंडियाक रिप्रेजेंट करून फर्स्ट एवर मिस युनिवर्स क्रावन ताणें इंडियाक हाडलो तेन्ना इंट्रोडक्शन आपलें इंट्रोडक्शन दिता तेन्ना आपणाक इंट्रोड्यूस करता तेन्ना तें अशें म्हणलें आय एम सुश्मिता सेन कमिंग फ्रॉम द कंट्री वे लव इज द एसेंस ऑफ लायफ म्हणल्यार हांव देसांतल्यान येता जूंय मोग आसा आनी जेन्ना ताका तो MC विचारूंक लागलो उपरांत शी स्टार्टेड बिकमिंग सेमी फायनलिस्ट जायत पावलें तेन्ना ते MCन विचारलें ताका कित्याक तुवें म्हणलें तुजो देर्स मोगाचो कित्याक ताणें सांगलें हांवें हें सांगलां कित्याक आमच्या देशांत वेगवेगळीं आसात लोक वेगवेगळ्यो भासो उलयतलीं वेगवेगळी संस्कृताय आसा
पूण आमकां एक दवरता तें म्हणल्यार मोग. हेंच बागेवन पावलू सांगता. वेगवेगळीं आसत आमी, वेगवेगळीं देणी आसत आमी, पूण आमकां मोग एक दवरता. मोग मोयपास, दुसऱ्याच्या हुस्क्यान जेवं, दुसऱ्याक उखलून दवरप. आनी दुसऱ्याक हांव उखलून दवरता तेन्ना हांव जेजूक दवरता. जोरी तर हांव म्हाका वयर काडूंक सोदतां, दुसऱ्याक चेपून हांव ताच्या जिवितांत जेजूक आसा ताका चेपतां. हांव दुसऱ्याक वायट करता तेन्ना ताचे भितर जो जेजू आसा ताका चेपता. हेंच बागेवन मादर तेरेजान म्हणलें, जेन्ना तिका विचारलें कशे भाशेन तूं करता इतल्या लोकांची सेवा, जी दुर्बळ आसा, जी मोरचीं आसात. आनी ती म्हणोंक लागली, हांव न्हय त्या मनशांक पयली सेवा दिता, पूण ताचे भितर आसा त्या जेजूक दिता. हें तें इश्टानो. जोरी तर आमी दर एकलीं हें नियाडूंक पावलीं जाल्यार दर एकल्या भितर जेजू आसा म्हणून हें वेगळेपण एकपणान बदलतलें. आनी हेंच बागेवन पावलो सांगता. हुस्क्यान बोल्लोली जायत म्हणून काळजी घेया दुसऱ्याची, कोण आसा तो. आनी हाकाच लागून वेगळेपण आसत तें एकपणान जियेतलें. इश्टानो, एकवटान जियोप हो एके भाशेन ऑप्शन न्ही, पूण आमकां क्रिस्तांव एकवटान जियोप हें आपोवणें. हें म्हज्यान म्हणोंक जायना ना हांव एकलोच म्हजें जिवीत जियेतलो, एकलोच म्हजो धर्म पाळटलो, काबार ना. आमकां जोरी तर रोचल्यान समुदायीक जिवीत जिवंक, एकवटान जिवीत जिवंक. आनी हेंच बागेवन पावलो ते रोमकारांच्या मनान घालूंक सोदतालो तेंच आयज आमच्याय मनान घालूंक सोदता. कित्याक आयचो आधुनीक काळ एकमुडो जाता इश्टानो. एकमुडो हांव म्हाका आनी दुसरी नाका. आनी हाकाच लागून जें हांव म्हज्या वायटाक लागून दुसऱ्याक वायट त्रास जाता तें हांव केन्नाच नियाळ करूंक पावना. आनी हेकाच लागून म्हज्याच घरांतलो, दुसरी आनी चिंतपाचें न्ही, शेजारी वा सोयरी देखून म्हज्याच घरांतलो म्हाका लागून आयज दुकान बोल्लोलो आसा. कित्याक हांव आयज म्हजें जिवीत जियेता, म्हाका जाय ते भाशेन म्हजे गोरकांनीक दूख जाता, गोरकाराक भुरग्यांक तें पळोवन त्या भासत क्रिस्तांव कसो म्हाका आपयला वेगवेगळो जावं, साबार जाण आमी जावं, पूण क्रिस्तान एक जावं. आनी हांव तीन सुवातांचेर जुंयसर हें आमचें वेगळेपण एकपणान बदलता ताचेर हांव नियाळ करूंक सोदतां. पयले सुवातेर आमच्यो समुदायो. इश्टानो, ह्या दिसांनी आमी जाणात वेगवेगळ्या फिरगोज गवळीक सोबेच्यो उमेदवारांची वेंचणुक्यो जातात. आमी सगळीं समुदाय जियेतात. आमी पयले सुवातेर घरांत जियेतात, विच इज इटसेल्फ वन कम्युनिटी, बेजीक कम्युनिटी. तीच एक समुदाय. पयली हीच समुदाय, म्हजो कुटुंब एक वाडलोले समुदायान जियेता, ताका म्हणटात आमी समुदाय. आनी हीच समुदाय एक व्हडले समुदायान जियेता, ती म्हणल्यार फिरगोज पॅरीश. आनी हीच पॅरीश आनी एक व्हडले समुदायान जियेता, डायसीज. हीच डायसीज आनी एक व्हडले समुदायान जियेता, ती म्हणल्यार आख्खे संवसाराची पवित्र सभा. जाल्यार इश्टानो, आमी जोरी तर जियेतात जाल्यार समुदाय. आनी समुदायान वेगवेगळी आमी जाणात वेगवेगळी आमी एक मनाची, दुसऱ्या मनाचो, आमी एका स्वभावाची, एक वेगवेगळे गूण आसात आमकां, वेगवेगळी देणी आसात आमकां. पूण ही देणी घेवन आमी जेजूचे मिसांव फुडें व्हरतात. जावं एक सादें उदाहरण, कोणाक बाड्या आवडटा सान मारून आनी ताच्यान तें जाता, सान मारून देवाचो वावर मुखार वता. कोण फकत ताच्यान वाचूंक बरें येता, वाचून एके भाशेन देवाचो वावर मुखार व्हरता. थोडी बरोवपाक बरी आसा, ती बरोवन त्या पासून एक देणे घेवन आमी एके भाशेन समुदायान वेगळेपण आसा तें एकपणान बदलता आनी जेजूचें मिसांव घेवन येता. पूण ह्या दिसांनी खऱ्यांनीच ह्यो समुदायो फळां बरी जातात काय, एक्टीव आसात काय? आयज जायत्यो समुदायो इश्टानो मेल्ल्यो आसात. कित्याक एकमुणें मन भितर आयलां. आमी इंट्रोवर्ट, आमकां नाकात दुसरी. म्हज्या घरांतूय आयलोली म्हाका कोण नाकात, हांव इंट्रोवर्ट म्हणून थंयसरूच ना. देवाचें आपोणें हें न्ही म्हाका. देवाचें आपोणें म्हणटा तें समुदायान जियोप. म्हज्यान म्हणोंक जायना हांव इंट्रोवर्ट म्हणून, आय हॅव टू वर्क ऑन इट. हांव इंट्रोवर्ट जाल्यार हांवें समुदाय जिवीत जिवंक, बरे भाशेन जिवंक. आतां घोडी म्हज्यान फा करून लोक जावचें ना, सगल्यांक वचोन वेंग मारूंक जावचें, पूण समुदाय जिवीत जिवंक हांवें एफर्ट्स घालूंक जाय. त्या पासून ह्या दिसांनी जायते कडेन दिसती पडटा. न्हय हांगासर सगळे कडेन जेन्ना ह्यो वेंचणुको जातात उमेदवारांची, जायतीं जाण वेंचणूक केनात, PPC इलेक्शनाक येनात,
भितर रावतली गुडांत कशी लिपोन आवय म्हाका आनी विचून काडीत आमी बाबा नाका आमी समुदायाचो भाग न्ही आनी कोण येता ती बाळ्या भियोन येतात आमकां काडीत म्हणून आनी त्या पासत एके भाशेन हांव समुदायाचो भाग म्हूण देखून दाखयना कित्याक थंयसर म्हजें हाजीर कोण आसूना आय डोंट पार्टिसिपेट इन दीस इलेक्शन ओ जालें जाल्यार जायते जाण म्हणटलीं हांव सपोर्ट करता तुका वच पूण जेन्ना वेळ येता हीच समुदायाची जबाबदारी ती आख्खे समुदायाची जबाबदारी जायत पूण समुदायांत आसली सगळीं वांगडी जबाबदार समुदाय फळां बरी करूंक हें जेजूचे मिसा एक समुदाय कशी मुखार तेंच जालें हांव सपोर्ट दिता आनी उपरांत 3 वर्सां हांव ताका सपोर्ट दिना ना जायना आनी हें केन्ना येता हांव म्हाका ताणें चूक केली आनी ताची चूक ना बागेवन पावलो म्हणटा हुस्क्यान जिये थंयसर वच ताचेशी ताच्या दुकान दुखेस्त जाव खुशालकायेन खुशाल जाव जबाबदाऱ्यान चूक केली ताणें चूक केल्या वय तें असलें तो तसलो हें करून ताका आमी काबार करता कित्याक इश्टानो हें कित्याक जाता कित्याक एक मुडें मन हांव आनी हांव जरी तर हें म्हाका भावपणाचें मन आसलें एक म्हणून हांवूय ती जबाबदारी घेवपाचो ना म्हजी जबाबदारी ताची चूक जाल्यार वेता हांव ताच्या आदाराक आनी हांगासर पयलें तें दिसून येवंक जाय दुसरे सुवातेर मिसाची भेट इश्टानो मिसाची भेट एक आमकां बेस्ट एग्जाम्पल वेगवेगळे सुवाताचेर सोन येतात आमी वेगवेगळीं मनशां आमी वेगवेगळ्यो गरजो इंतेसां घेवन येतात पूण हांगासर पावतना वेगळेपण आसत पूण आमी क्रिस्तान एक जातात कित्याक एकाच क्रिस्ताची आमी बोजवण करूंक येतात ताका दिनवासूंक येता आनी त्याच पासून जायते जाण म्हणटा आवय हांगासर कित्याक तें आमच्यान दिमी घालूंक जायना सगळीं बारबोन उबी रावंक जाय बाराबोर दिमी घालूंक जाय बाराबोर बसोंक जाय कित्याक जायते जाण विचार करता हें हांगासरूच न्ही पूण हें सगल्याक पूण तें जायना दुसरे कडेन आनी हांगासर आमी तें पाळटात कित्याक करतात कित्याक वेगळीं जावं आमी वेगवेगळे कुटुंबांतलीं जावं पूण हांगासर येतात तेन्ना आमी एक कुटुंब जातात क्रिस्तान एक जातात आनी त्याच पासून सांगाता आमी उठतात सांगाता बसतात सांगाता दिमी घालतात हांव एकलो म्हणीत म्हजी आंगवण आसा हांव आख्खे मीस दिमी घालतलो ना जायना तें कित्याक मिसाची भेट म्हणटा ती प्रायवेट सेलिब्रेशन न्ही पूण समुदायीक आनी हें कित्याक हें बागेवन पावलो सांगता ते भाशेन वेगळीं जावं आमी पूण क्रिस्तान एक जालें आमी क्रिस्ताची बसून त्या पासून हांव दिमी चड घालून रावलो म्हजी मागणी सारकी फास्ट स्पिडीन पावतली राजधानी कशी देवासरशी दिमी घालूनच रावलो जाल्यार तें जायना तूं दिमी घाली नाका पूण तूं तुज्या दुसऱ्या भावा सांगता उबो रावंक ना ताचे सांगता बसून आतां कोणाच्यान जायना तें म्हणटा तुवें तें भावपण दाखोवंक ना ती मागणी पावची ना कित्याक तूं एकमुडो कसो आयला मिसान ना मीस एक समुदायीक समारंभ न्हूय प्रायवेट सेलिब्रेशन आनी आमी व्हडली सांत आसूं आमचे मदें बागेवंत आसूं आनी व्हडली पातकी आसूं सांगाता आमी त्याच देवाची कित्याक हो जेजू हांगासर येता तो आपणाची बोली भेटयता तो न्हूय फकत जी कोण बागेवंत आसात तांकां पूण जी कोण पातकी आसात तांकां त्या पासत जेजूक आमी सगळीं एक हें आमी नियाड करूंक जाय आनी आमकांच सांगूंक जाय त्या पासून आमी सांगाता उठता सांगाता बसता सांगाता दिमी घालता आनी तिसरी म्हणल्यार म्हाका जाल्यार दिसता वेगळेपणान एक मन एक वोट दिसून येता तो म्हणल्यार दर एक लग्नीक जिवितांत दिसता न्हू ओस्तोरी आनी दादलो एक जाता ती वेगवेगळ्या कुटुंबांतलीं वेगवेगळीं स्वभाव तांचे पूण जेन्ना लग्नान ती एक जाता ती क्रिस्त तांकां एक करता क्रिस्तान एक जाता आनी ह्या पासून हो एक वोट तांचो सासणाक उरता वेगळी पूण देव एक करता आनी हें कशें एक करता जें बागेवन पावलो आयज सांगता तेन्ना डिफिकल्ट आगवड वेगळेपणान एक वोट जोडूंक आगवड डिफिकल्ट पूण इट इज नॉट इम्पॉसिबल आनी मोग आमकां आदार दिता कितें भाशेन इश्टानो बागेवन पावलो जायत्यो वस्तू सांगता म्हणल्यार वेगळेपण एकवटान बदलूंक कितें आदार दिता तें आनी तो सांगता जेन्ना एकामेकांताय आमी सेन्सिटीव आसता तेन्ना एक सादें उदाहरण काजारी जिवितान गोरकान आसा वेगवेगळीं पूण आपलें वेगळेपण दुसऱ्याच्या वेगळेपणा वयर दवरलें आनी आपुणूच वयलो म्हूण सोजमलें जाल्यार थंयसर कितें तरी आड जातलें त्या लग्नीक जिवितान
पूण सेन्सिटीव जाली. म्हज्या गोरकाराचे कुशालकायेन हांवूय कुशाल जालें. म्हज्या गोरकाराचे दुखांत हांवूय दुखेस्त जालें. म्हज्या गोरकांनीच्या दुखांत हांवूय दुखेस्त जाता. म्हज्या गोरकांनीच्या कुशालकायेन हांव कुशाल. तेन्ना वो वेगळेपण आसा तें एकवटान बदलता. जावं तें थंयसर बागेवन पावलो सांगता वेगळेपण आसतलें पूण सगळीं तकलेची जाली जाल्यार तकलेन चड चिंतल्यार थंयसर जाय तें आड जावंक येता. आनी हेंच समुदायांतूय जाय तें आड जाता. कुटुंबांतूय तकलेन चड काळजानूय आमी जिवंक जाय. जरी तर आमचें जिवीत सगलें तकलेन चलयलें जाल्यार हें वेगळेपणूच उरतलें. पूण काळजान जरी तर आमी चलयलें जाल्यार जाय तें थंयसर बरेंपण येतलें आनी हो एकवट आनी गोड जातलो. आनी हें पासून इश्टानो शेवटाक बागेवन पावलो म्हणटा तो इश्टागत फ्रेंडशीप जावं ती आमच्या समुदायान कुटुंबान आनी लोगनीक जिवितान. दर एक लोगनीक जोडें जें आपलें काजाराची वार्शीक वर्सां समारंभता जावं 50 वर्सां 25 वर्सां आनी आयज आमचो भाव आनी भयण एंथनी आनी एस्मेराल्दा आपली 25 वर्सां समारंभता. आमकां सगल्यांक नमुनो वेगळेपणान कशे भाशेन देव एकवट हाडटा तो. आनी हांगासर कितलेच आसले काजारी जोडे जे हाची खुणा वेगळेपणान एकवट आसा तो. आनी हें कोणाक लागून जाता? फकत देवाक लागून. इश्टानो आयज आमी तांचे पासून मागूंक गरज. आयज आमचे समुदाया पासून मागूंक गरज. आयज आमच्या कुटुंबा पासून मागूंक गरज. कित्याक हें एकमुडें मन भितर सरून आयज सगळें कोसळटा. जावं काजारी जिवितूय कोसळटा, समुदाय कोसळटात, जावं ते कुटुंबूय कोसळटात. त्या पासून बागेवन पावलोची तेन्ना दिल्ली शिटकावणी ती आयज देखून गरजेची. जरी तर वेगळेपणान देखून एकपण रचून हाडूंक जाय जाल्यार क्रिस्त गरजेचो. क्रिस्ताक काळ सगळें कोसळटा. काजारी जिवितांतलो क्रिस्ताक काळ तेंय कोसळटलें, कुटुंबूय कोसळटलो, समुदाय कोसळटलो. आनी आमच्या जिवितांतलो त्याच क्रिस्ताक काडलो तेंवूय कोसळटलें. कित्याक जरी तर आमी क्रिस्ताक काडलो हांव दुसऱ्या मनशाक एक कोयर कसो लेखतलो, एक वस्त कशी ताचें देखून मोजें करून म्हाका कुसें सांवचें ना. पूण जितलेय फावटी हांव चिंततां हें म्हज्या शेजाऱ्याचें देखून हांव मोजें घेतां. आरे हांवें क्रिस्ताक दुखयलां, हें कुसें सांतेलें आनी म्हाकाच एके भाशेन नियाड करून म्हजें वायट बरेपणान बदलून म्हाका आदार दितलें. इश्टानो बागेवन पावलूचो संदेश गरजेचो ह्या काळाक. आयज आमी देवा लागीं मागुया जो जेजू ह्या आल्ताराचेर येतलो, जो सगल्यांक आमकां एक करता. वेगळेपण आसत, आमकां वेगवेगळी देणी आसत, पूण ह्याच देण्यांतल्यान आमकां एक दवरता तो देव हांगासर येतलो. ताचे लागीं मागुया, आदार मागुया. देवा आमच्या कुटुंबान एकपण रचून हाडूंक आदार दी. काजारी जिवितान एक मन रचून हाडूंक आदार दी. आमच्या समुदायान एक मन रचून हाडूंक आदार दी. आनी हीच कृपा त्या जेजू लागीं मागुया. सगळीं उबी रावया. ह्या वेळार आमची मागणी देवा मुखार आमी घालुया. सर्वेस्पूर ह्या तुज्या सेवकांचो मोग वाडय आनी तो पवित्र कर. विस्वासपणाची खुणा म्हूण तांणी एकामेकाक दिल्या ह्या मुद्द्या उद्देशी तांच्या लग्ना संस्काराचे कृपेन ती वाडत वचूं. सर्वेस्परा ह्या तुज्या सेवकांचो मोग वाडय आनी तो पवित्र कर. आपल्या विस्वासपणाची खुणा म्हूण तांणी एकामेकाक दिवच्यो ह्यो मुदयो तांच्या खऱ्या मोगा मोहिपासाचो, विस्वासपणाचो आनी लग्न संस्काराचे कृपेचो उगडास मनांत हाडून क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्परा एकामेकाच्या मोगान आसलेल्या ह्या तुज्या सेवकांचेर एंटनी आनी एस्मेराल्दा तुजो आशिर्वाद तांचेर घाल आनी तांकां पवित्र कर. जांकां तुवें विस्वासीपणाच्या मोगान एक केल्यान तांकां सदांच ह्याच मोगान सांबाळ.
क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी चुकी आदारतात त्या कुटुंबांक समजून घेवंक बोगसणें दिवंक आनी तांकां नीत वाटेन व्हरूंक वावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बाबा हे मागणें करता तुका. जेसूच्या नांवान बाबा हे मागणें करता तुका. आमच्या गोराब्यांनी शांतीची मोगाची सेवे चाकरेची आनी बोगसण्याची हातयारां आमी जावंक आनी आमचे गोराबे आमचे बरी देखी वरवीं दुसऱ्यांक क्रिस्ती जिविताचे नमुणे जावंक देवा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बाबा हे मागणें करता तुका. जेसूच्या नांवान बाबा हे मागणें करता तुका. ह्या मिसांत आपले इंतेसां भेटयतल्या एंटनी आनी एस्मेराल्दा फेर्नांडीस जी आपले लोगणीक जिविताची 25 वर्सां समोरमतात तांकां तांच्या उलोल्या लोगणीक जिवितांत मोगान जियोंक आदार दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बाबा हे मागणें करता तुका. जेसूच्या नांवान बाबा हे मागणें करता तुका. दोळ बापा कालथिकान तुजे प्रेम मागणी दवरल्यान ती दोयन आयकून घे म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आमची दाना याज्ञिकाच्या हातांत भेटयतना आमी गायन घेवया C23 पेज 38. Gata bapacia visa amciatata ostirupa kaloloros pocia fola ota bapacia visa amcikasi soria rupa osmadonia vodanaso aule tai tu betoi lolo aule tai tu betoi lolo esa soga tu ka bete और pilole तुझे रोसे और pilole तुझे रोसे. Sogli ubiraunia, Moshe Baba Benido, Moshe तुमचे बलिदान सुर पदवीदार देवपाक मानदा दोसलें जामून मागत. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक खाली मोहिमे आमच्या पवित्र शुभेच्छा दवा सुविसर्ज मानून घेऊ. सुर्गीच्या बापा भक्तीन तुझी सेवा करूंक बागेवन दादोनीच्या उगडासाक जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान तुका भेटोवंक आमी आयला. ह्या बलिदाना वरवीं संवसारी वस्तू वेले आमचें काळीज काडून आनी तुजेरूच तें दवरूंक आमकां करपा दी. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पूर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं.
आमची काळजां उबारूया आमी ती स्वर्गस्परात उपारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया भुयशांती करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारान सासनाच्या देवा सोर काडे आनी सोर वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेष्ठ सुगुणाच्या मनशांक उपजोवन दर एका काळार तुमची पवित्र सभा नव्या बळान सुफोड करताय तुज्या विस्वासाची मोगाची तांकां गोवाय करताय तुजे चळवळीचो फोड आमकां लाभच्या तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी देखून सगल्या देवतां आनी भोगतां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र खोर म्हणून मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत आपलीच कुशीन कोस्ट मोरोन सुसूंक वेचे आदीन ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खाय ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच पोरीन जेवण जातूच ताणी खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणली तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची खाल्स नवे आनी सासणी कोराचे रोग पातकाचे बोगसणे मेळचे तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारोवतले हें म्हज्या उगडासाक करात सगल्यो बिरावया भावार्थाचो गूट पोरगोटुया Gesù bello, Gesù ci salva, Gesù nome niedolo, Gesù nome niedolo. बाबा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची खाल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तशी सेवा करूंक आमकां फावकलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडार गोश्टवतले मा समेस्तां पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खी प्रितुमेचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरे आमचे गोंवडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाड पुनर्जन्मपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमचे भाव भयणीची काकलूट कर तांकां तुजी इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांचे हांगासर एकठांय जाल्लीं आसत आपलो वाडदीस समोर तेरी भाशेन तुज्या चाकरांची एंटनी आनी एस्मेराल्दा आपलो रुपया उत्सव लग्नाचो रुपया उत्सव ती समोर उमतात तेच भाशेन आपली एर आपले काजाराचो दीस समोर उमतात जीं कोण पिडीन भलायकी सोदतात नोकरी सोदतात भुरग्याच्या देण्याक आशितात जिवितांत सांगाती सोदतात वेगवेगळे गरजो घेवन आयल्या आनी सगल्यांची दया कर म्हणून मागता आंकवार मदी देवाची माय सांगाती बागेवन दौरतान सूर्ख आनी तुका मानवल्या त्या सगल्या भोगतां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटोर तांच सांगाता तुजी मूय मागोवंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एक कोणान सोर पदवीदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन.
आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन हात जोडून नीर धरून म्हणुया. आमच्या बापा सुरच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज्य येवं, तुझी कुशी स्वर्गात सदा तशी संवसारात जावं. आमचो दिसपटो किरायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुरव्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां तालीन पडूंक नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोवस्काय आमकां सुरगीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन ओतरेकता. तर आमकां जुदार कापुटी सोर पातकांनी सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. केद्याक आसुकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय म्हणजे पवित्र सुबेच्या वार्ताची दिश्ट कर. आमचे कशेय प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांग. सो जे त्या राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्या शांती सुद्दां खाल तुमची सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजी भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आमी सगळीं उबीच रावतल्या क्रिस्ताची कूड शेवल्या उपरांत आमच्यान बसून ती मेरो मागण्यान वेळ सारूं येता. Only those who are baptized in the Catholic Church and are in communion with the Catholic Church may come forward to receive Holy Communion. जेजूक आमच्या काळजांनी शोंक वताना आमी गायन घेवया D30 पेज 63. Amce calizo treca
खुशी सदा जीवित पिता ताचे जीवित बालगिता सोते दिसा उठोयता वैभवाची वोकोरता आमचे काळी सगळेता जेसू तुका आवडता तुझी वाट poloitasa tuka घेऊन खुशी सदा आमचे काळी सगळेता जेसू तुका आवडता तुझी वाट पoloitasa तुका घेऊन खुशी सदा प्रार्थना मोगाड आणि विश्वासी बापा जेजूच्या कुडी रोगताचे जेवणाच्या बोडान बागयोन रांधुनीची देव घेवन तुझ्या मोगान सदां ती रावंक आमकां फावो कर आनी तेच भाशेन तुज्या चाकरा एंटनी आनी एस्मेराल्दा तांच्या लोग्नी जिविताचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर तुजो आशिर्वाद घाल आमी मागता तुज्या बुधा जेजूचे नांवी आमेन. गेल्या मंगळारा दीस तुमचें दोरम दान जालां. 60,270 रुपया हे तुमच्या उदारपणाचेर देवान आपलो भरपूर आशिर्वाद घालचो. कोणाकूय कुमसार जावंक जाय जाल्यार फादर ते वाटेन कुमसो दवरीत आसतलो तुमच्यान वचून थंयसर कुमसार जावं येता. सुरविस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ता शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबकार. भाग्योंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणी. भाग्योंत आंतून तुज्या नांवान आनी तुजी विणवणी देवान केलोली विस्मिता आयकून व्हडा बोरवाशान हांवूय तुजे फुडें आनी तुजी दोळार नदर म्हजेर घाल म्हूण कालतेपणी मागता. नोमान तुका भाग्योंत हातून निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शिव वर्तमानाच्या धोर्म दुदा. कोर म्हजें जिवीत नितोड निर्मळ. बोर म्हजें मौन जाणवायन. पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगा. आनी सोर भोंवती म्हज्या कुन्यांनी देवाचें उतर पुरगुटून म्हाका शिकय. हे देवाच्या इश्टा हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें खोदी बरीत काळीज तुका उक्तें करता. आनी तुजे विंगेंत आयिल्लो तोच बाळोक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका भोगसण येतलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवाशान रावता. भाग्योंत हातून तुकेस्तांच्या बुजवंडारा तुजी दोळार नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्र म्हज्या उस्किया आनी कोंती म्हज्यो भिरांती आनी आखान पड. तुजे विंगेंत आसल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो आनी मेळोवन घे म्हाका उपकार आनी म्हज्या उस्क्या कोदींतलोय म्हाका निवार. ह्या वेळार तुका जाय तें माग.
उत्सुऱ्यांच्या बागीवन तांतून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणून पूण हांगा सदांच पावंक तूं राजी आसा तर तुजे पदवीदार मजतीन एक काल्तिकायचें क्रिस्ती जिवी जिवं मेळून घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवाळे तोंडाय आनी शांतीताय ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय गोठाय आनी जाणवाय आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ तुजे विनंतीचेर सारकेले बरे गूण ते जावंक दी आनी तांच्या हातान घातल्या हिंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलून तांचे खातीर तूं थांबून आसतना विनंती कर आमेन. संत आंतोनीच्या मनाक आमी गायन घेवया U25 पेज 243 आमी पयलो आनी तिसरो श्लोक गायतले. Tuja